पावर डिपार्टमेंटान हे फावट जो कॉन्सन्ट्रेट करपाक केल्ले आसा ते म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशना खातीर, आनी त्या खातीर जवळ जवळ आमी 1600 crores एस्टिमेट केल्ले आसा. एप्रोक्सिमेटली 500 to 600,000 ऑलरेडी टेंडर्स इन द पायपलायन. फुडल्या 1-2 वर्सांक सादारण 1600 crores आमकां जाय अशें आमी डिपार्टमेंटा मार्फत CMाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आनी सादारणशें ह्या वर्सा आमकां 400 कोटी सुमार जाय पडटले, आनी ते भशेन आमी CMाक आमकां बजेटीन प्रोविजन करूंक लायिल्लें आसा. कांय सुवातींनी अंडरग्राउंड केबलिंगाक 200 कोटींचे टेंडर दिला. तेन्ना आमी चिंतता की आमकां लोकांक अनडिस्टर्बेड लायट दिवपाक जाय. पावसान लायटीचो चडान चड प्रॉब्लेम आसता. पावसान चड कित्याक आसता जाल्यार झाडां पडटा, लायटी ट्रान्सफॉर्मर जळटा, आनी त्या खातीर अश्यो एरियेनी आमी जे एक तर एरियल बंच केबल घालपाचें ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. दुसरी गजाल आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें काम, आतां जवळ 200 कोटीची अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम ऑलरेडी टेंडर जावन दिल्लें आसा. 15-20 दिसात सोलर पॉवर टेंडर येतलो. सोलर पॉवर पॉलिसी ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली आसा. येता ते सादारणशे आनी 15-20 दिसां भितर टेंडर येतले, आनी सादारण पयल्या वर्साक आमी एक मिनिमम 50 मेगावॉट पॉवर प्रोड्यूस करपाचें आमी टार्गेट केल्लें आसा. 3 म्हयने जाले तरी एखाद्याक लायटीचे बील पावना जाल्यार खंय मिटर रिडराक धरतले. थोडे कडेन बिलां वचना, म्हणजे टायमार वचना अश्यो कंप्लेनी येता. पूण बाकीचे कडेन सगळ्याक टायमार मेळटा. पयलीं 2 म्हयने 3 म्हयने बील मेळनासलें, इतक्यो ना. पयलो सारकेंच मॅस जाल्लें, पूण आतां आमचे मोस्टली ह्या 2-3 म्हयन्याक खुबश्यो एरिया रेगुलर जाल्ल्यो आसा. आतां एक खूब वेळा आमचे लायनमॅन मिटर रिडर हे प्रॉब्लेम करताले, आनी त्या खातीर आमी डिपार्टमेंटा मार्फत हांवें एक सर्कुलर काडलेलो आसा. खंयच्याच घराक घर आसूं किंवा खंयची प्रिमायसीस आसूं 3 म्हयन्या वयर बील जर पावना जाल्यार ताका आमी मिटर रिडराक रिस्पॉन्सिबल धरतले. पूण खूब वेळा कितें जातालें, एका वर्सान बिलां दिताले, एका वर्सान बील वचप आनी घर बंद आसा, दार बंद आसा म्हणप, आनी एवरेज बील दिवप, आनी एका वर्सा नंतर 2 वर्सान वचून एक दीस केन्ना तरी मिटरा कडेन वचप आनी तेणी मागीर 1 लाख बील 2 लाख बील दिवप, अशे प्रॉब्लेम जाताले. आमी सर्कुलर काडलेले आसा. जर एखादें जर बंद मेळ्ळें, ह्या म्हयन्याक बंद मेळ्ळें, दुसऱ्या म्हयन्याक मेळ्ळें, तिसऱ्या म्हयन्याक मिटर रिडराची जबाबदारी आसतली. त्या मनशाक वचून सोदून काडप आनी ताका बील करेक्ट दिवप. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.